पयले सुवेल जिजू तिका ना कॅरेत करिना, ती कितले भाव मारल्यार तिचे आयकना. पूण हांगासर एक सवाल म्हाका उदेता. आमी जिजूक वळखाता, पूण जिजू म्हाका आनी तुका वळखाता गी. पूण जिजून म्हाका वळखा जाय तर हांवें जिजू खातीर कितें करीचें, हे सवाल दुसरे. क्रिस्तांव जिजू ते म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या सलत्या जिवितांत परीक्षा सर्वे सामान्य आनी आमकां परीक्षा आसा, जावं पुरो भुरग्यांक जावं पुरो व्हडांक, कित्याक जायत्या तरांच्यो परीक्षा आसात. परीक्षा म्हणटाना आमी भुरग्यांची परीक्षा मात म्हूण चिंतची न्ही. आनी हे परीक्षा करचो एक उद्देश जावन आसा, आमी कितें मुखार वचूंक जाता गी, कितें आमी शिकलां या कितें आमी बरयलां, हे आमचे इंटरव्यू जावं दी, कितेंय जावं दी, ते आमच्या मुखल्या बऱ्यापणाक ह्या मुखल्या जिविताक मुखार वचूंक आमकां आदार दिता. जो कोण परीक्षेंत फेल जाता तो फाटींच उरता, हे आमी सहज जाणा. तशेंच आमच्या साद्या जिवितांत अशी परीक्षा आसता तर आमच्या भावार्थाची परीक्षा चलता. कित्याक आमच्या आत्मीक जिवन जावन आसा एक भावार्थाचें जिवीत, आनी ह्या भावार्थाक आमकां जायती परीक्षा आसात. कित्याक परण्यात आसतना आमी पळयता, जावं पुरो नोय, जावं पुरो अब्राम, जावं पुरो जॉब, हांची पुरो परीक्षा चलता आनी ते परीक्षेंत पास जातात. आनी खालच्या मिसाचो वांजेल आमी पळोवं तर वांजेलांत ती जेजू जायत्या जाणांची परीक्षा करता. आनी खालच्या वांजेलांत आमी ते काना गरनाची स्त्रियेस परीक्षा कसो जेजू करता. पयले सुवेल जिजू तिका ना कॅरेत करिना, ती कितले भाव मारल्यार तिचे आयकना. आनी दुसऱ्या वाटेन सीसी इतले हे जातात, बेजार जातात की ते सांगतात हाडे आमच्या फाटल्यान येता ताका हेवटी दिवन सोड. आनी त्या वेळार जिजू म्हणटा जायना, कित्याक हांव इस्रायलच्या सुकोन गेले आशिल्ल्या मात आयला दिसतना दरांक न्हय, ओंडो भुरग्यांचो सुण्यांक घालचो न्हय. थंयसरी ती म्हणटा नाका, म्हाका ओंडो नाका, जाय म्हाका ओंड्याचो कुडको सकयल पडलो दी. आनी जिजू म्हणटा तो तुजो भवार्थ बाये, आनी तुज्या भवार्था प्रकार जावं. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, अस भवार्थाची परीक्षा सिसांकी दिता जिजू. आनी सीस बरे तरेन जाप दितात. हांव कोण म्हणटा लोक म्हणटाना जायती जापी दितात. त्या वेळार जिजू तांकां पर्सनल सवाल करता, तुमी कोण म्हणटात? आनी पेद्रू उठोन म्हणटा तूं क्रिस्त दिव्या देवाचो पूत. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आमकां आमच्या क्रिस्ताची वळख सगळ्यांक आसा. हांवें कोण क्रिस्त म्हूण विचारल्यार तुमी बऱ्या भाशेन सांगतात. पूण हांगासर एक सवाल म्हाका उदेता. आमी जिजूक वळखाता, पूण जिजू म्हाका आनी तुका वळखाता गी. ही एक सवाल आमी आज विचारचे. जिजूक म्हजी वळख आसा गी. हे कळ्ळें सवाल फादर. जिजूक वळख आसा आमची, कित्याक सगळ्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां, आवयच्या गर्भांत हांव तुका जाणा म्हणलो जिजू, तर म्हाका वळखना गी. वळखूंक पुरो पूण म्हाका कळीत ना. पूण जिजून म्हाका वळखा जाय तर हांवें जिजू खातीर कितें करीचें, हे सवाल दुसरे. आनी त्या खातीर जिजूचे पवित्र जाता आसतना ताका थंयसर एक ताळो आयकता. ओ म्हजो मोगाचो पूत, हाका हांव मानवाला. आज ते म्हाका आनी तुका आयकूंक मेळ्ळात गी जिजू हांव. हे म्हजी मोगाची धूव या पूत, हाका हांव मानवाला. तशेंच रुपांतर जालें पोर स्वतार खेर आमी रुपांतरचे फेस्त केले, थंयसरी एक ताळो आयकलो. ओ म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, जिजूक म्हाका वळखा जाय तर आमी कितें करीचें. आनी जो आमच्या वांजेलांत 14व्या अध्यायान 15वी वळ अशी सांगता, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. आतां जिजूचे उपादेश कितें? त्याच खातीर तो जो आमच्या 15व्या अध्यायान अशें म्हणटा 12वी वळ, ओ म्हजो उपादेश, हांवें तुमचो मोग केलो, तो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. वय जिजूचो मोग करचो म्हळ्यार कशें? परत मातेच्या 12व्या अध्यायांत 7:8 वळ अशी म्हणटा, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव कोण, म्हजी भयण कोण. आनी कुशी नासल्यान सांगता, इस म्हजी भाव आनी भयण, जो कोण म्हज्या बापाची खोशी करता तो जावन आसा, ती जावन आसा म्हजी आवय, भाव, भयण. आनी तितलें न्हयसतना
तो आनी म्हणटा मातेवाच्या 7व्या अध्यायांत 21वी वळ म्हाका सुमया सुमया म्हणटा उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिकासना पूण जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिकतलो. आनी तशेंच मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत अशें म्हणटा तो उपरांत आपल्या 10व्या आशिल्ल्यांक तो अशें म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिरा पडलेले न्हू सासणाच्या उज्या कित्याक हांव बुकिल्लो ठाणेल्लो विणगसलो पिडेस्तलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक कितेंच करोना. आनी त्या दाळ ती दिसतली केन्ना सुमी हांव तूं तसो आसुल्लोय. आनी जेजू तांकां सांगता म्हज्या ल्हाना भावंडांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या भावा आनी भयणी हें जावन आसा जेजून आमकां वळखा जाय तर आमी करचें काम न्हय कितली मिसाय करताय न्हय कितले रितीरी करताय कितले मागणे करताय. देवाचो संबंद जर तुका जोडूंक जाय तो तुका मेळटा तर तो संबंद एकच जावं उरना. तो संबंद म्हज्या भावंडांत थंय हांवें पळोवंक जाय. त्या दाळा हांव म्हज्या भावंडांचो मोग करता त्या दाळा देवाचो मोग म्हज्या थंय चड जाता संबंद वाडटा. हांवें कितेंय सांगलें री हांव देवाचो मोग करता म्हूण म्हज्या भावा भयणीचो मोग करिना तर बारीस कश्ट. त्या खातीर जेजू म्हणटा म्हाका सुमया सुमया म्हूण उलो मारतली कोणीच रिगानात. तशेंच तो म्हणटा म्हज्या ल्हाना भावंडांक तुमी कितें केलें ना तें म्हाका केलें ना. म्हळ्यार सुमी खंयच्याय आमच्या आत्मीक रितीन आमी करचे सर संगतीन ती आसा म्हणना. सुमयान पळोवचें कित्याक मोग सेवा हे जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माचे चड मूळ. जर तर मोग आनी सेवा ना जाल्यार आमचें जिवीत उणें. त्या खातीर जेजूक आमी समजा जाय तर जेजूची खुशी आमी पाळी जाय तर आमच्या भावनाक आमी कितें आमचे तांके परते करूंक जाय. तेदा मात आमकां सांगीत हांव जेजू वळखता आनी जेजू म्हाका वळखता. कित्याक जेजूक वळख जाय जाल्यार म्हजी आनी तुजी ताच्या फावलान आमी चलोवंक जाय. वय आमी शिकून जेजूची वळख करयेत वांजेल वचून मागीर पळयत जेजून अशें केलें जेजू हांव जेजूक पूर्ण वळखता म्हूण. पूण जेजून एकच एका वे वाटेन म्हाका वळखुचें म्हजी सेवा पळोवन आनी म्हजो मोग पळोवन. तर म्हाका भावा आनी भयणी खंडी जावन जेजू म्हाका आनी तुका म्हणूंक जाय आका ह्या तिका वळखता. ही जावन आसा म्हजे मोगाचो पूत या दू. तर आमी पेसड्या तशें करूंक आमचें उणेंपण आमचें तें आसा पूण तेच उणेंपणांत आमी जिवचें न्ही. आमच्या भावा भयणी ती आमकां उणेंपण आसा असमाधान आसा आमच्या कुटुंबांत जायते प्रॉब्लेम आसा कांय ना सगळें येता. पूण जो कोण जेजूचो मोग करता ताचे उपादेश पाळीचे. जेजून म्हळें हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी म्हजो मोग करिनाकात पूण एकामेकाचो मोग करा. पळया सुम्याची उतरां म्हजो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी तुमी म्हजो मोग करिनाकात. कित्याक आमी अशें म्हणजे तशेंच एकामेकाचो मोग हांवें तुजो मोग केला तुवें म्हजो मोग करी जाय. पूण जेजू म्हणना म्हजो मोग तुमी करचो नाका म्हजो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी ही जावन आसा जेजून दिवची आमकां शिकोवन आयच्या दिसा. तर म्हज्या भावा आनी भयणी जेजून म्हाका सवाल करच्या पयले जेजू कडेन हांवें मागया जेजू म्हाका तुज्या मोगाचो पूत आनी दुजान स्विकार कर आनी तुज्या फावल्यांनी चलून म्हाका तुजी कृपा दी. आमीन.